मडगांवचे 4 नगरसेवक भाजपाच्या संपर्कात आसात। आमचे गणित जुळले जाल्यार बेगीनूच मडगांव पालिकेत कमळ फुलयतले, भाजपाचो मडगांव मंडळ अध्यक्ष रुपेश महात्मे सांगता। सद्याक आमचे कडेन 7 नगरसेवक आसात। फाटली विधानसभा वेंचणुकेच्या वेळार फातोर्डेच्या नगरसेवकान भाजपान प्रवेश केल्लो, ते उपरांत खारेबांदाच्या अपक्ष वेंचून आयिल्ल्या महेश आमोणकरान हालींच भाजपान प्रवेश केला। 4 नगरसेवक 15 ऑगस्टा मेरेन भाजपान आयल्यार मडगांव पालिकेर भाजपाचो झेंडो हुबयतले अशें तांचें म्हणणें आसा। खूब फावट आमी प्रयत्न केले पण थंय आमी मातशे कमी पडपाक लागले। लोकसभा इलेक्शनाक आमी मडगांव मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टी सदांच लीड आसता। गेले जेन्ना म्युनिसिपल इलेक्शन जालें आमचे 7 नगरसेवक निवडून आयिल्ले। एक नगरसेवक बाय श्वेता लोटलीकर हे गेल्ले इलेक्शनाक पार्टीन आयिल्ले। हालींच आमी महेश आमोणकर जो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट खारेबांद भागांतले निवडून आयलो तांकां आमी पक्षान घेतले। आनी 4 नगरसेवक मडगांवचे आनी 4 नगरसेवक मडगांव मतदारसंघातले भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कांत आसात। केन्नाय ते भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करपाक शकतात आनी जर त्या 4 नगरसेवकांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीची संख्या नगरसेवक 13 जातली, मेजॉरिटीन जातली। जर ह्या दिसांनी जालें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो मडगांव नगराध्यक्ष जातलो। देव बरें करूं।